ग्रीनरी उरूंक जाय. सरकारान तुजो येन्सर अनाउन्स केला की हायवेचेर कितल्या लाखांनी ते झाडां रोयतले म्हणून. हांव हे सरकाराचे डिसिजन वेलकम करता. एक बरें डिसिजन की रस्त्याचेर सावळी म्हणटा ती जाय आनी हे जर सरकार करता जाल्यार बरें करता. सरकार बरें करता तें बरें म्हणपाक वायट दिसूंक जायना. सो मुख्यमंत्र्याचे हे डिसिजन रोवपाचें ते एक्चुअली बरें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. आतां जरी ताका ती मूर्त आयली म्हणून हांव ताचें अभिनंदन करता. बरें म्हणटा हांव. तशेंच तुमकां सगळ्या कडेन मागता एक की आतां SIR आहा तातूंत कॅन्सल बी जावना म्हणून ते पळोवपाक जाय. मतां कॅन्सल करता ह्या दिसांनी. सो सगळ्यांनी ते चॅक करूंक जाय. नाल्यार इतलें सगळें करून लास्टाक आमकां मतांच ना अशें जावपाक शकता. दुसरे कडेन जाल्लें आहा. कित्याक हे जे सरकार चलयतात आनी चिंतिल्ले आहा जे आमकां वोट मारचे ना तांचे वोटूच काडप न्हू. हो तांणी एक नवी टॅक्नीक हाडिल्ली आहा. ताचे खातीर मातशें सारकें चतूर रावपाक जाय. आनी अशें जर कितें जालां जाल्यार रोखडें तुमी निमिशाक सांगात. शेताचे खातीर नवो ट्रॅक्टर आमी दितात. तुम्ही जर शेत सदांच रोयतले म्हणल्यार 365 वर्सभर जर तुम्ही रोयतली जाल्यार तांदूळ जावन मागीर तुम्ही भाजयेक वतली. भाजी विकपाक हांव एक जागो करपाक सोदता की भाजी रेफ्रिजरेटेड उरतली. एक तुमचोच कोऑपरेटिव्ह कसो आमी आतां जो ग्राउंड केला ते ग्राउंडाच्या भायर एक 2 दुकानां येवपाची आहा ट्रायबल फंड्सान. आनी तुमचे चड करून मूळ गोंयकार शेतकारां खातीर एक परमनंट जागो विकपाक. नाजाल्यार तुमचो कितें जाता व्यापार पेड्यार जाता म्हणून तुमी सवाय भितर विकताय. सवाय भितर विकपाक गरज ना. आमी रेफ्रिजरेटेड फेसिलिटी दवरया की तुमचे ते उगता आनी फाल्यां तुका प्रेस मेळटा. हे करपा खातीर आमचो फोकस आसतलो इलेक्शनाचे पयलीं. दर जाता चड करून इलेक्शनाचे पयलीं हांव हे बांदूनय दिता आनी तुमकां ते दुकानूय दिता सगळे शेतकारांक. फातोर्डा एग्रो वर्क्साच्या नांवान आमी एक दुकान तुमकां करून दितात. सो हे एक तुमकां दुकान मेळ्ळें करता आतां. आनी ताजे तुमी सगळीं मेंबर जाया आनी तुमी निमिशा ते चलया ते दुकान सारकें बरें व्हडलें दुकान. जे भशेन आज आमी मॉल पळयतात आतां मॅक्सन्स कशें आयल्या पूण ही फक्त भाजीच विकपाचें आनी गोंयकारांक केल्ली भाजी तातूंत येपाक मेळचें ना. हे क्लियर करूंक जाय. भायल्यान बाजारांतल्यान घेवन हाडून ते कार्बायड मारिल्ले भट्टेन घालून पिकयल्ल्यो पपायो ना. सारक्यो रोयिल्ल्यो पपायो गोंयकारांचो व्यापार तो विकपाक आमी एक जागो करया. आनी हो हांव इलेक्शनाचे पयलीं करता. हे म्हणजे तुमकां उतर. एक नवो ट्रॅक्टर घेवया आनी कितेंय जर तुमकां जाय पडलें जाल्यार तुमी सांगा ते करपाक आमी तयार आसा. आयज अटल जुदेन सांगला 20 वर्सां मायज जाली. हे सर आमकां शेतकारांक आपलो जायतो आदार दिता. आनी आदार कशें करून म्हणल्यार जे जितले आमच्या शेतांनी आमकां जाय एक बरी पिकां हाडपाक जे कितें आमकां फावो जाय तितलें सर आमकां दिवन आदार करता. जावं ते मागीर बी शेतान भाताचे मागीर सारें मागीर हार्वेस्टिंग मशीन शेत निवपाक. आनी आतां गेल्या त्या वर्सां सरान आमकां ट्रॅक्टर दिल्लो आसा. कित्याक आमचो डिमांड आसलेलो आनी आमी सराक एक फावटी लास्ट सरा तेच्या पयलीं सांगलेलें सराक की आमकां ट्रॅक्टर ना जावन आमकां जायते त्रास जाताय म्हणून. आनी फोमेंतान आमी गेले जाल्यार ते पयलीं गी करपा लायताले आनी आमकां जायते फातोड्या शेतकारां कडेन कृशी कार्ड नासलेल्यान आमकां ते ट्रॅक्टर सोंपेपणी मेळनाशिल्लो. पूण सरान आमकां एक प्रॉमिस केली की रोखडोच आमकां ट्रॅक्टर घेवन दीत म्हणून. आनी जात तितली बेगीन लास्ट जुनान आमकां सरान ट्रॅक्टर घेवन दिल्लो. तुमच्या फाटल्यान आहा तो तुमी पळोवपाक जाता. हे फावटी तो ट्रॅक्टर सगळ्या शेतकारांक पावयतलो. सगळ्यांगेल्या शेतान आमी घालतली. सो सगळ्यांनी मातशें धीर दवरचो. सगळ्यांक पावतलो. आनी इतलेंच न्हू शेतान शेत निवलें. शेत निवून जातकच आमची शेतां पाड उरशिल्लीं म्हूण काही जाणां कितें जातालें उदो मेळनाशिल्लें आनी ती भाजीपालो रोवपाक सोदतालीं आनी तांकां उदो मेळनासलें शेतान रोवपाक भाजये घालपाक. जाल्यार सरान कम्युनिटी वेल एक वाड्यांनी ते करून दिल्ली आसा. आनी जायत्या ग्रुपांनी लोक आतां भाजी बी रोयता. भाजे बी भाजे मारपाक सारें सर सदांच आयती करून दिता आमकां फातोडेकारांक.
हांव हालींच आतां ह्या दिसांनी बियां लागून जायते फावटी फातोर्डा हिंगा मडगांव गोवा बागेदारान भोंवताले आनी बी ना. आमची कितलींच दोग तीग जाण म्हाका मेळ्ळलीं बियां लागून. आमची सायमना माय सुद्दां 3 दीस ती म्हणटाली म्हाका आपूण सकाळीं 7 येता आनी दनपार म्हळ्यार राव तूं म्हण थिंगा. ती सगळ्या बसून रावताली थिंगा आनी हांवें विचारलें जाल्यार ती म्हाका सांगताली बी ना. आनी हांवूय एवरी डे कामां वयता ते भाशेन ती वचून हांव फॉलोअप घेतालें बी येयला म्हणून, पूण बी नासलोलें. आतां पूण हे बी जेन्ना येयलें ना म्हूण सराक सांगलें, सरान आपल्या वळखीन आनी आपल्यान रोखडेंच आमकां अवेलेबल केलें. बीएनी आतां बी आयज आमकां आसा ज्योती, जया आनी सारे आसा. बरें सारे आसा म्हणल्यार थोड्या पयशान मेळटा ते न्ही, 2000 वयर पयशान मेळटा तशें सारे सरान आमकां दिल्लें आसा. इतलीं वर्सां हर एक वर्साक हे शेतांक सोंपेपण करून दिवप सादें काम न्ही हें आनी हजरां काम न्ही हें, लाखाचें. जायतो लोक तुमच्या दारान येतले. आतां हे इलेक्शन इयर जाल्लें आहा, सो आतां इलेक्शन इयर जाल्ल्या कारणान कितले जाण येतले पावतले तुमकां. एसटी म्हूण येतले, कित्याक आमच्या फातोर्डान शेतकार म्हणले जाल्यार 90% एसटी लोक आसा आनी ते आमच्या दारान येतले सांगपाक एसटी व्हडले लिडर म्हूण ते. पूण ते लिडर तुमकां केन्ना पावपा नाय. खरेंच आमकां जो मनीस आमच्या आदाराक पावता, जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना जो मनीस आमकां पावता तोच आमचो खरें राखणदार म्हणल्यार जाता आमी. आनी आमचो तो देवा रुपान आमकां देव जाता आनी देवानूच धाडलो एक मुणयारी जाता. सो म्हाका आनी तशेंच तुमकां आमकां एक बरो सर MLA दिल्लो आहा, सरा रुपान आमकां दिल्लो आहा देवान. सो हांव तेका सदांच शाबासकी दिता, देव बरो कर म्हणटा. तशेंच आमकांय बी आमी बारीक समाजा मनशां, हांव जावं पिटर जावं जुजे मिलू, आमी सगळीं बारीक समाजाची. पूण आमकां सरान सदांच तुमकां कितें जाय तें विचारलें आसा. आयज तूं पळयलें जाल्यार हर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक भायर आहा, कोण भुकेन आहा, कोण रस्त्यार आसा, कोण आंदोलन करतात. पूण आमच्या फातोर्डा तसलें केन्नाच जायना, कित्याक आमकां आमचो आमदार हे भाशेन आसा की जो आमकां जाय तें काम करता. आतां हांव शेतकार म्हणटर आमी शेतान काम केलां म्हणटर हांव शेताचें आनी हांव एसटी जाल्ले कारणान हांव एसटीचेंय चड उलयतलें. एग्रीकल्चरान पासून आतां सगळें खबर आहा शेतकारां शेत रोयताय म्हूण, पूण हो गव्हर्मेंट एवरी इयर आमी शेत रोयताय की आयजूच रोयनाय आमी शेतां, पूण बी अवेलेबल करना. हर एक वर्सा आमकां बियां लागून त्रास जाताय. लास्ट इयर आमकांय बी मेळ्ळो ना. एक ना एक वर्सा म्हूण आमकां सारकी बी मेळना. लोक 8-8 दिसांनी थिंगा वता आनी कश्टवता, कोण घुवळ येवन पडटा, कोणाक उदक जाय कितें जाय. पूण आमकां फातोर्डा सरान सगळें करून दिल्ली आहा. देखून हांव आनीक एक फावटी सराक देव बरो कर म्हणटा. ते जेवपाक जो कोण आमकां आदार दिता आमी तेच बरोबर सदांच रावपा जाय. कित्याक आमी क्रिस्तांव, आमी मिसा वयताय, आमी कुमयां घेताय, आमी क्रिस्तांव जाल्ले कारणान आमी देवा भिरांतीन रावताय, देव भिरांतीन रावताय आमी. सो जें जेवण आमकां कोण जेवपाक आमकां आदार दिता त्याच मनशा बरोबर आमी रावपा जाय. आतां हांवूय कावन्सिलर जालें, पूण आमी कावन्सिलर जायन हांवें म्हगे भयणीगे भुरग्यांक कामां लावना ना म्हणून तेंच्यांनी कोणाक पिटर जावं जुजे ते आसलेले तेंच्यांनी कोणाक आपआपल्यागे एक लावना. हें एक सांगता. आनी हो कामील व्हडलो उलयता. कामील आमी इलेक्शन आतां जावन लास्ट मिटींग आसलोली, हें तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता. हें कामिलार खबर. इलेक्शन जावन लास्ट मिटींग आसलोली आनी आमगे टर्म काबार जातालो आनी तेन्ना तुमी जाणाय आतां एक घर पासून काडटा जाल्यार डेव्हलपमेंट करता जाल्यार आपल्या घराचें ना कसलें कितें करता जाल्यार एक म्युनिसिपालिटीन NOC घेवपा पडटा आनी NOC म्युनिसिपालिटींतल्यान घेताय आनी आपल्या पयशांनी लोक आपली घर बांदता वो आपल्याक कितें जाय तें करता. आतां आमचो आमदार फातोर्डेचो आपली जे वाडी आसाय तितून आपल्याक बरें करपाक जावं ग्रावंड करपाक, तुमी काली एक पयला व्हडलो ग्रावंड केलो व्हडलो हें जाता आख्या गोंयांत नंबर 1 केल्लो आहा. सो ते भाशेन करपाक आमकां NOC जाय आसलेली आनी सरान आमदार जाल्ले कारणान तेका रायट आहा, तो मेंबर आहा म्युनिसिपालिटीचो. सो तेणें थिंग गायलें. जाल्यार हो कामील बोवाळ मारता. आमचो तो राजू कावन्सिलर आहा, तेणें प्रपोज केलें आनी हांवें सेकेंड केलें. जाल्यार हो कामील बोवाळ मारता ते तेगे NOC तेका दिवप ना म्हणून. सो हांव हें तुमकां इतलें कळपा जाय म्हूण सांगता कित्याक कामील म्हणटा तो एसटी व्हडलो लिडर. हें जी डेव्हलपमेंट जाताय, जी बरी काम जाताय जाल्यार हेंच आडोवपा पावता, हें तुमकां कळपा जाय. आनी हो कामील आपल्यागे काम करून घेता हिंगासान, पूण तो सांगता सोड तें तुमकां सांगना.
सो तुमची दरान येतली ते जेन्ना आमची गोंय साहेबा कोण येयले भायल्यान येयले आनी आमची गोंय साहेबा उलयलो टेररिस्ट म्हणलो वो आनी कितें म्हणलें तेन्ना हे हुंय आसलोले आमी गेली आमी कितली जाण गेली तुमी येयली तुमची भितरली थोडी जाण येयली पूण हे हुंय दिसती पळयलें ना म्हण तेंच्या तोंडांतल्यान एक उतर येयलें ना कित्याक तेंच्या तोंडां एक हे लायल्ले आसलोले फेविकॉल लायलो आसलोले सो ही मनशां येतली तुमकां तुमच्या दारान येतली तुमकां सांगपाक तुमची मनां आसा तुमची ऑतोसपणां नाक घाले आनी तुमी चिंताय बाबा जे जेवण आमी जेवताय जे आमकां कोण हे सुविधा दिता ते कोण मनीस दिता आनी कोण आमकां पावता आयज येता व्हडल्या ऑफिसान हुंयच्या टायमार तूं ऑफिसान यो सर सपोज तर हुंय गेल्लो आहा जाल्यार पासून आमच्या ऑफिसांतल्यान सगळीं काम जाताय सो हे भाशेन आमकां आमदार जायो आनी आमी आमदार न्ही सर आमचो मुखार बरे मुखार पावपाक जायो गोंयचो सीएम जावपाक जायो आनी गोंयचो सीएम जातलो जाल्यार आमच्या फातोड्या लोकांनी इतले मुखार रावपाक पडटले इतले काम करपाक पडटले की सरांनी दुसरी हे आहाय शारां कॉन्स्टिट्युएन्सीज तितून वचपाक आमी ताका धाडपाक जायो सो जेन्ना आनी एकलो येयल्लो बीजेपीचो तो सांगपाक येयलो की आपूण हुंय घरान भोंवतलो एसटी घरांनी आनी सांगतलो हुंय विजय सरदेसाय वोट घालनाक म्हण आमी ताका सांगलेलें प्रेस घेवन बाबा तूं आतांच यो मागीर आनी रावनाका तूं उरप ना हांव उरत म्हणून पूण हांव ताका सांगपाक सोदतां हे कोण तुमकांय सांगपाक सोदतां आयज उलयताय आमी हे इलेक्शन केन्ना जातलें कितें आमकांय खबर ना पूण हांव समजतां की तुमी हिंगसान हे जेवणाक जे हे भातां कोणी जी वखताय पळय आनी जी तुम रोयताय तें बरे भाशेन रोयाय बरे भाशेन जेवाय बरे भाशेन भलायकेन रावाय आनी सदांच विश्वास दवराय की बाबा हे प्लेटीन आपल्या जेवण दिवपाक कोणे आदार दिलो तो सो तें सांगता तुमकां हांव म्हाका आनी चड सांगपा नाका उलयत जाल्यार हिंगा सांग जातली तेन्ना तुमी एकट्यान बसून दुखयलो जाल्यार आमकांय दूख जाता तेका लागून तुमी हे पावली सारकी कोण एकलो पासून एकलो आमचो एसटीचो आवलो जाल्यार आमकां दूख जाता कित्याक आयज सरान आमकां निमिशाक म्हाका दाजुचे आमच्या समाजाक मुखार दवरल्या कावन्सिलर केले म्हाका प्रेसिडेंट केलो देखून हांव तुमचे वय मागता तुमी सदांच सरा बरा रावात आनी तुमी कितें तुमकां प्रॉब्लेम आहा जो निमिशाक सांगपाक आमकां सांगपाक कितें आटकोट जाता डायरेक्ट सरळ येवन सांगात शेता वयली केन्ना तुमकां सर ना म्हणचो ना देखून हांव तुमकां देव बरें करूं ग्रीन उरता आनी ते ग्रीन उरपाक तुमचे तातून चड फोकस घालतात तुमी कित्याक आमकां तुमी हे म्हणटा ते नॅचरल इंजिनियर्स हे ते तुमकां वेदर खबर आसता तुमी कशी करतात कितें करता पूण जेन्ना आमी जेवण आमचे म्हऱ्यान येता तेन्ना आमी फार्मरांची याद काडनात म्हणून आमकां दिसता की आमचे भशेन आमी फार्मरांक जशे हेल्प करूंक शकतात तशें आमी करतात आनी हातून सगळ्यांनी मेळून ही मेन आयडिया निमिशाची आनी विजयाची आशिल्ली स्टार्टिंगसूनच कित्याक आमकांय फातोडाचे तेन्ना नॉलेज तितली नाशिल्ली बिफोर हे लोकांनी आमचेर व्हडलें एलिगेशन घाल्लें की आमी आनी कितें तरी शेतां खातली म्हणून पूण हांवूय एसटी समाजा भितर वावुरलेले मनीस कुट्टाळच्यान आनी म्हाकाय शेती करपाक पयलीं ल्हान आसतनासून आवडटा आनी हांवें ती केल्ली आसा सगळ्या बरोबर सो जेन्ना आमचेर एलिगेशन घालें तेन्ना दिसलें आमकां की आमी केन्ना अशी करची ना कित्याक लोक कितेंय उलो पूण आपले खोसियांक सगळें बरें दवरपाक जाय आनी आमी तें दवरीत आयल्यार सो हे आमचो हेल्प जो आसा तो आमचो एक पार्ट टू गिव बॅक टू द सोसायटी जे फार्मर्स आमचे पोट भरतात आज आमी कितलेय वचूं बागायतदारार वचूं खंय वचूं बट जे आमचे धान्य जे येता ते तुमचे असले लोकां खातीर ते कोणेच विसरूंक जायना कित्याक तुमकां केन्ना सुटी आसना तुमी रात दीस आयतार असो आमी सगळी सुटीच मनयतात पूण खंयचोय शेतकार शेतानूच दिसतात सो आमचो आदार तुमी एक्सेप्ट करतात आनी तुमचेंय बरें जावं आनी सगळ्यांचें बरें जावं सोसायटीचें हेंच मागता तुमचें बरें येवजून पूण जे क्लायमेटीक चेंजीस आसता ते आमच्या हातान आसना सो आमी सगळीं हे फावट देवाक आर्गां घालया की हे फावट ज्यो फ्लड्स येता तातूंत तुमचे सगळे कश्ट व्हांवून वता गव्हर्नमेंट प्रॉमिसीस सांगू पूण ते कश्टाचे पयशे परते तुमकां टायमार येनात
तें म्हाका वायट दिसता की इतकी तुमी त्रास काडून पावस चड येवन फ्लड्स येवन तुमची खूब शेतां गेलीं आसा नुकसान जाल्लें आसा पूण आज मेरेन तुमकां पावला पडटे रिटर्न गव्हर्मेंटा कडच्यान व्हडले प्रॉमिसीस करून सुद्दां तर म्हाका तितलें खबर ना बट एअरपोर्ट मागता देवा कडेन की तुमचें सगळें बरें जावं तुमी जे त्रास काडटले ते आनी तुमचें धान्य बरें जावं